ठीक है ना, अच्छी बात है। तो सीधा तो मैं भी तुमको पूछ रहा था ना। नहीं सही बात है, वो भी बात सही है। और साहब लोगों को बोलो, क्रेन वाला तो भाग गया, कौन है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब लेबर वगैरह आ गया इधर। तो मेरा नंबर लेके गया है वो साहब वगैरह, उनको बोलो फ़ोन करने को। रेकॉर्ड झाला की नाही? आता हो ॲक्सिडेंट झाला साडेधांक सुमार. खंय वायट जे तार तार आमच्या जंक्शनाच्या मातशे फुडें जो पणजे वयता त्या रोडाक, हायवे रोडाक हो ट्रक आतां हायवे रोडार थंय येतालो. आतां ह्या रोडाक पळोवंक ह्या लायटी बिटी कांय ना आनी एकूच रोड चालू आहा तो, आनी हो सकयल सर्वीस रोड. दुसरो रोड तेवढो अजून चालू जावंक ना आनी ताका लागून सगळे हांगासर कन्सेशन जाता. सगळे हे आमचे कितें म्हणटात ते सगळे घुसपागोंदळ जाता, लोकांक कळना गाडयो कश्यो वयतात त्यो. तो वालो ट्रक ड्रायव्हर म्हाका म्हणलो आपूण चिपकावलो म्हणटा फुडल्या लायटीचेर आनी गाडी सकयल पडली कितें वटेन. तरी बरें की हेज्या पोनाक कोण पडोंक ना म्हणून कितें, की हो सर्वीस रोड हांगासून आमचे 2 व्हिलर वाले वयतात कितें. आनी हे आतां परवरसून जे आमचे हांगासर करासवाड्या पर्यंत एक लायट ना. हेजेर आमी पयलीं कितलेच फावटी आवाज केल्लो. हें आतां तेंचें काम जालां, हायवेचें इतलें स्लो काम जालेलें आहा, ती सायड तेंची बंद आहा म्हणून हें सगळें जाता. 2 ट्रक हांगा सुटानात, प्लस आमचे 2 व्हिलर वाले वयतात कितें. हें कितें चल्लां तें अख्खो काळो हांगा दिसना, कांयच दिसना हांगासर पळय. आतां हो ट्रक पडला, ते बॅरिकेड बी मोडून तो सकयल पडला. 4 व्हिलां तेजी वयर, 4 न्हू 10 का 15 व्हिलां ती वयर पडल्यात कितें, वयर जाल्यार सगळें कितें. हें सरकार केन्ना जागे जातालें काय म्हणटा हांव कितें. हांगा कितें जर करा, कितले एक्सिडंट जाता हांगासर, जायत आसता कितें. थोडे मायनर एक्सिडंट ते कळना कितें. ते आनी ब्रिजा पोनाक आनी ती सिग्नलां लोक कशेय वयतात, कोण पळयनात कितें. हो तो ट्रक खंयच्यान येतालो कितें खबर? हो गुजरातसून येतालो ट्रक, ते टायल्स घेवन. तो कोणाक ड्रायव्हराक बी कितें ना कोणाक कांय लागना, कोणाक कांय लागना. तें बरें. तितून आमचे कोण हांगा 2 व्हिलर वाले बी कोण पोनाक पडोंक ना, तें बरें जालें. नाल्यार तें एक व्हडलें टेंशन जालें कितें, हांगासून 2 व्हिलरी चालू आसता त्या टायमार कितें. आतां वरां जालीं 12 न्हू, आतां मातशें हें ट्रॅफीक कमी जालां कितें. आनी आतां कोण लोक हेवटेन येतात तेंच्यांनी हेवटेन रोड बंद केलेलो आहा, तें मातशें लोकांनी पळोवपाचें हेवटेन येवपाचें ना म्हणून कितें. पणजी की तरफ से मडगांव जा रहा था, गुजरात से। कहाँ से जा रहा था? कहाँ से आ रहा था तुम? कहाँ से आ रहे थे आप? गुजरात से गुजरात से आके इधर गाँव में मडगांव बना हुआ था, मडगांव खाली करने के लिए जा रहा था। मडगांव में जा रहे थे। और मैं मेरी स्पीड धीरे स्लो चल रहा था, 40 स्पीड गाड़ी चल रही थी। डिपर वाला एक गाड़ी से ओवरटेक किया, ओवरटेक करके सीधा आ रहा था अंदर में। मैं सोचा यार ये अंदर टिका देगा, और फुल लाइट के सामने कुछ नहीं दिखा मेरे को। तो मैं एकदम थोड़ा सा इस साइड में काटा, मैं सोचा थोड़ा इधर आ जाएगा तो वो निकल जाएगा या फिर अंदर घुसेगा। उस टाइम में ये दीवार थी एकदम, या टायर से थोड़ा नीचे गया, धीरे से गाड़ी पलटी मार दी। अब ड्राइवर वापस ऐसे कटे तो भी टायर नीचे आने के बाद वापस ऊपर करती नहीं गाड़ी। टायर गाड़ी आगे वाला टायर नीचे उतरा, थोड़ा आ गया, धीरे से ये टायर आगे वाला नीचे गया, पलटी हो गई। किसी को लगा वगैरह? लगा कुछ नहीं, थोड़ा सा लगा मेरा। वो अंदर में सामान था, वो गाड़ी आप चला रहे थे क्या? हाँ, मेरा खुद की गाड़ी में आप चला रहा। खुद की गाड़ी है। और कुछ नुकसान वगैरह कुछ हुआ आपका? अब नुकसान तो हुआ ही है, अब जो कितना हुआ है। आपके आत्मा से कितना है? आपके हिसाब से कितना नुकसान है? अब मेरे हिसाब से जो होगा ही 2-2.5 लाख का।
ठीक है आपका शुभ नाम देवाराम।